अंदर जाओ ना या तो जाते हैं हमको भेजो हम जाओ हम अक्सर बाबा हे चल्ला कितें हे गोवा में अजीब है गोवा के मुख्यमंत्री असे म्हणचे पडटा आमकां की कांयच उलयना आमच्या तरणाट्यांनी जे शिकल्या ज्या आवय बापायनी आमच्या भुरग्यांक शिकयल्या जेंकां फुडार घडोवपाची एक हावेस आसा त्या भुरग्यांनी करप कितें त्या भुरग्यांचो आवाज जावन आमी आयज हांगा येयल्ले आसा आमी विचारपाक गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक की चल्ला कितें तुवें जें सांगलेलें की डिसेंबरान आपूण 10,000 नोकर भरती करतलो तो आतां डिसेंबर सोंपात येयलो तुजे कडेन 1,000 सुद्दां नोकर भरती जावंक ना सो आमी कंडेम करता ह्या सरकाराक हो सरकार नागावणो सरकार हो सरकार चोर सरकार हो सरकार फोटींग पयलीं सांगलेले 50,000 मागीर म्हणाले 10,000 आनी आजून तेंच्यांनी 1,000 सुद्दां घेवंक ना आनी जे बोगस थोड्यांक अपॉइंटमेंट लेटरां दिल्या थोड्यांक बोगस दिल्ले आसा थोड्यांक फटयल्ल्यो आसा आनी थोड्यांक तेंच्यांनी धारेर दवरलेले आसा आनी थोड्यांचे बाबड्याचे 35, 40, 50 लाख घेवन तेंच्यांनी आमच्या तरणाट्यांक आमच्या गोंयकारांक लुटलेले आसा शेम ऑन दीस बीजेपी गव्हर्मेंट आमी सीएम सीएम मोनो जाला हमको खबर इन्फॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी आमी सीएम एकूच अंतिम आपूण चल्ला कितें ह्या सरकाराक न्याय वेवस्था लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इतली काबार जाल्या की आयज खंयतरूच सरकाराक कोणूच सुरक्षीत ना संकल्प सांग बया उडोच्यान तुमकां हाडून धरलें हांगा आमचो हो प्रोटेस्ट बेसिकली आसा की जे सद्याक जॉब विकले वयतात सरकाराचो मुख्यमंत्री मंत्री तरणाट्याचे सगळे जॉब आसात ते विकतात एग्जाम टेस्ट जे जातात टेस्ट कॉम्प्रोमायज जातात पेपर ब्लँक दवरले वयता पेपर तेच बरयतात आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक फटयतात आयज आवय बापायक 35 लाख दिवपाक ना 25 लाख दिवपाक जे पळय मॅरिटाचे भुरगे आसा तेणे मॅरिटाच्या भुरग्यांचे तांकां जॉब पद्दतीन जावपाक जाय म्हणून आमचो हो डिमांड आसा पुलिसांक सीएमा कितें राखात बी धाडला तुमी आतां सीएम ते म्हणटा सीएम ना म्हणून आमी सदां सीएम आसा आमी दाखयता आमकां ते इल्लिगली जॉब करतात आनी पुलीस आमकां तो हें करता आनी म्हणून आडयतात पुलीस आमकां लोकांचें काम करपाक दिना आमी जे कायदेशीर मागतात लोकशाही मार्फत आमी मागतात की लोकांच्या भुरग्यांचे जॉब तुमी विकल्यात पयशे केल्यात ते तुमकां केन्नाच पसपाना लोकांचे भुरगे त्रासान पडल्यात तांकां जॉब जाय ट्रान्सफरंट पद्दतीन मेळना जॉब सो ही एक सगळे जॉब जे रिक्रुटमेंट जाला ते स्क्रॅप करचे गोवा स्टेट स्टाफ कमिशन हाचे मार्फत जॉब रिक्रुटमेंट प्रोसेस ट्रान्सफरंट पद्दतीन करची ही आमची मागणी आसा ओ साहेब येयला नोकर भरती तो झाला
भेटतो अण्णा का पैसे गिळम घोटाळो पैसे गिळम घोटाळो कमल बाबा कशा पडायचं तुम्हाला कित्याक म्हणून धाडनात वयर पळय लोकशाही बरे सरकाराचे कर्तव्य असता विरोधी पक्षाचे किंवा प्रजेचे जे कितें मागणी आसा ते आयकून घेवप हांव 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो हांवें SEZचे एज्युकेशन फेस केलां हांवें लँग्वेज एज्युकेशन फेस केलां तरेतरेचे एज्युकेशनां फेस केल्या म्हाज्या घरा कडेन सुद्दां मोर्चे आयला हांव घरा कडेन भायर 5 जाणांक आपयतालो भितर तांकां मेळटालो तांचो मेमोरंडम घेतालो तांकां कितें आसा तें सांगपाचें सांगतालो पूण अशें आमकां रस्त्यार हांगा आडोवन दवरून मेमोरंडम घेवपाक दिवपाक एक्सेप्ट करप ना किंवा मेळपाकय मेळप ना दीस इज अनडेमोक्रेटीक ह्या सरकाराक 2 म्हयने उरल्या लक्षांत दवरा हांव सगळे प्रजेक सांगता आनी जो भुरग्यांचेर आज अन्याय जाता एज्युकेटेड यूथ जे आसा ते सगळे आज फ्रस्ट्रेट जाल्ल्या हेका एक म्हणजे मायग्रेशन मोठ्या प्रमाणाचेर जाता ते म्हळ्यार गोंय सगळे आसले आमी म्हणटा मागीर गोंयकार लंडना कित्याक वता गोंयकार भायर कित्याक वता गोंयकार आनी कित्याक वता अशे परिस्थितींत कशे गोंयकार भुरगे रावतले जे एज्युकेटेड जाल्ल्या डबल ग्रॅज्युएट जाल्ल्या ME जाल्ले आसा BE जाल्ले आसा तांकां सोडून तुमी नाका त्या भुरग्यांक 40 लाख 50 लाख घेवन जॉब दिता PWDचे तांचे रुलींग पार्टीचे 3 आमदारांनी स्टेटमेंट केला की 70 कोटीचे फ्रॉड ते आमी सुद्दां म्हणूना तांणी म्हणले 70 कोटीचे फ्रॉड सारखे आनी जे जांकां पेपर दिवपाक आशिल्ले तांकां ब्लँक पेपर दिवपाक लागले आनी तांकां भुरग्यांक सिलेक्ट केले हे सगळे डिपार्टमेंटांनी जर अशें जर जालें जाल्यार भुरग्यांनी वचप खंय हो लोकांचो आवाज आज आमी मुख्यमंत्र्या कडेन पावोवपा खातीर आयले आमकां हांगा हाडल्या CM ना म्हणटा न्हू अशें ते सांगता CM ना जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी जाय कलेक्टर जाय कोणे तरी येवपाक जाय हांगा मेमोरंडम घेवपाक जाय 5 जाणां डेमोक्रेसी भितर राज्य अशें न्ही तें डेमोक्रेसी म्हणजे महागडे कम्युनिकेशन म्हणटा ब्रेक जावपाक जायना आयकून तरी घेवपाची गरज आसता न्ही आयकूनच घेना कितें बंगल्या भायर आमकां तुमी पळयलां मरे म्हज्या वेळार बंगल्या कडेन आयले लोक डायरेक्ट हांव 5 जाणां तरी आसतना भितर घेतलां हांवें लाठीचार्ज करपाक सांगूं ना किंवा तांकां हें करपाक सांगूं ना म्हणजे प्रायवेट घराचेर सुद्दां एज्युकेशन हाडलां हाजे पयलीं मागीर हांवें तांकां सांगलां की ऑफिस कोणाक रिस्पॉन्सिबल मनशाक धाड कोणा तरी येवन येवचें पुलिसांनी सांगलां कलेक्टरा कडेन वच तो येना तो पर्यंत तुमी कितें करतले तर हांगा आसा आमी आसा उबे हांगा येना तो पर्यंत हांगाच रावतले येना तो पर्यंत हांगाच रावतले न्हू येना तो पर्यंत हांगाच रावतले पळया आतां काय चालू आसा डिस्कशन तांचें कोणा तरी मेमोरंडम घेवपाक जाय ना जाल्यार मागीर तें कितें जावपाक शकता न्ही आतां बरो गेला सिच्युएशन कार्यकर्ते मागीर बेजार जाल्यार कितें करपाचें आतां वर जाय दिलो न्हू तेका लागून 1 वर जालें न्हू हांगा कितलो कोटी रावतलो काय म्हणटा पळया तांचें चालू आसा न्ही PI म्हणटा आपुणूय उलयता म्हणून कोणा तरी रिस्पॉन्सिबल हाका आपयता येलो पैसे घेवन घोटाळो नोकर भरती घोटाळो पैसे पैसे घेवन घोटाळो नोकर भरती घोटाळो
येतो मेरे घोटाळा घोटाळा पैसे घेऊन घोटाळा घोटाळा पैसे घेऊन घोटाळा 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 पैसे घेऊन घोटाळा बंद करा बंद करा बंद करा बंद करा बंद करा घोटाळा घोटाळा पैसे घेऊन घोटाळा 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 पैसे घेऊन घोटाळा तुम्ही आमका कित्याक अडवपाक जाय आमी कितें क्रायम केला गोंया सोडून वयता आमी गोंयकारां न्हू आमच्या भुरग्यांक आमकां नोकऱ्यो नाका मेळपाक तुमकां जॉब मेळ्ळे जाल्यार आमकां मेळपाक जाय न्हू आमच्या भुरग्यांक नोकरीची विक्री बंद करा बंद करा बंद करा नोकरीची विक्री बंद करा बंद करा बंद करा नोकरीची विक्री बंद करा घोटाळा घोटाळा पैसे घेऊन घोटाळा कोण उलयता The voice of the people of Goa, this is the voice of uneducated youth in the state of Goa. They are crying, they are literally crying. Bharat Mata ki jai! काल लिबरेशन झाले गोवा मुक्ती झाली आणि आज गोंयकारांक असे रस्त्यार हाडले We want justice! We want justice! We want justice! आणि गोंयचो जिल्हा कायम We want justice! We want justice! बंद करा बंद करा घोटाळा घोटाळा पैसे घेऊन घोटाळा बंद करा बंद करा